आयज तुमच्या भुरग्याक गोल्ड मेडल मेळिल्लें आसा, केन्ना कळ्ळें तुमकां हें? हे सकाळी कळ्ळें. पयलीं साकून भुरग्याक तुमी पळयलां की आतां कितल्योश्यो हांगा ट्रॉफी तुमी घेवन बसल्या, दाखयल्या आमकां, तशेंच मेडल्स आसा. पयलीं साकून खेळपाक हुशार? पयलींच्यान तो खेळपाक वयतालो आनी मातशी हुशारपण आसलें तेगेले. हां. आनी तसो येतालो बी तो पयलींच्यान. आनी तसो तो हांगसरल्यान तो धांवपाक हांगसरल्यान वाटमार्गी देवस्थान पाली आसा थिंग सुद्दां धांवतालो तो. आनी थिंगसरल्यान मागीर एक आमगे एण्णपड म्हणटा थिंग एक घर आसा, थिंगसरल्यान तुडू वयतालो तो. तुडूच्यान तो वेल्ली धांवपाक इतलो चडाव मारून वयतालो. सादारण 12 किलोमीटर इतले? हय, 12 किलोमीटर आनी चडाव तो. हां. सो बापूय म्हण आयज कशें दिसता की गोंयभर तुमचें नांव जाल्लें आसा आनी भुरग्याची स्तुती म्हाका दिसता सगळे गांवांनी आयज तुमच्या भुरग्याचो फोटो पावल्लो आसा की पयले गोल्ड नेत्रावळीक आयले आनी ते तुज्या चल्याक मेळ्ळा. कशें दिसता? म्हाका ती आतां सद्या अशी उमेद येयली. अशी जिखली म्हणल्यार सद्या गोंयची सद्या नांव तेणी वयर काडलें. हां. नांव कितें तुमचें? म्हाजें नांव अर्जून. अर्जून. कितली म्हणल्यार शिकला भुरगो? भुरगो 15वी. 15वी. आमी आवयचे कडेन या. तुज्या भुरग्याक जी हाती घेवन रावला तूं, जी मेडल्सां आसा, पूण आयज मेळ्ळा भांगराचें गोल्ड मेडल. कशें दिसता आवय म्हणून? बरें. पयलीं साकून खेळपाक कसो आशिल्लो भुरगो? वयतालो तो खेळपाक म्हणून बरो वयतालो खंय वयता थंय जिखतालो. तुमी केन्ना नाका म्हणना, अभ्यास करच म्हणना खेळपाक? ना तेका उमेद आसले न्हू वचपाचो, वयतालोच तो. वयतालो. अभ्यास बी करतालो. ही आतां इतली मेडल्स आज दिसता पळय हांगा ट्रॉफी बिफी, हे केन्ना साकून कितलीं वर्सां पयलींच्यो? कितें म्हणल्यार कितलीं वर्सांच्यो? तेका मरे उमेद भरपूर आसली. हां. तो इश्कोलाच्यान पयलींच्यान चालू आसलो. हां. इश्कोलाच्यान तेगे चालू आसलें आनी एक आयतारा तो केन्ना सोडीत नासलो. आयतारा फिक्स वयतालोच तो खेळपाक. हय, गेमी खंय आसता थिंग आयतारा चड असो वयतालोच. तुमी केन्ना हाडयलें ना? ना, आमी हाडयलें ना. आमी तेका मुद्दाम पावोवन सुद्दां येताले. पयलीं गाडी नासली न्हू, गाडयेन सुद्दां सकाळ फुडें पावयताले. आनी तो सकाळचो हांगसरल्यान 3-4 सुद्दां वयतालो. आमकां आयकोपाक गेला मदीं तो बरो नासून पडलो आनी तो बरो ना म्हणून बरो पयलीं पडलो. 2 वर्सां तेका आमी डॉक्टर भरपूर केले तेका. हां. ते डॉक्टरान सांगलें तेका 2-3 वर्सां म्हणल्यार तेका धांवपा दिवपा जायना, चलपा सुद्दां चड दिवपा जायना अशें सांगलें. हां. मागीर आमी तेका थोडे दीस आमी तसो करून दवरलो घरा कडेन आनी मागीर तो इल्लो जातकीर मागीर तो धांवपाक लागलो. सो ही कितलीं वर्सां पयलींची स्टोरी? ही स्टोरी सादारण तेगेली 3रे सुमार आसा तेगे. भुरगेपणांतली. पण जिद्द सोडली ना? ना, जिद्द सोडली ना. गांवचे लोक कोणी जाणा बाबूजी बद्दल की स्पोर्ट्साक आनी ज्या गांवांत तुमी रावता की ग्रावंड जाणा आमी तो स्पोर्ट्साक एकदम बरो. कितें अशें की तेका टायम जालो कितें धांवपाक पूण संक वचपाचो ना. तो आमच्या फुड्यान जे आमचे गांवचे भुरगे आमी बसताले खंय खबर सांगताले, आमचे फुड्यान इंटरफेर जायनासलो की आपणा स जालें की तो धांवपाक वचपाचो. कितले 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर 5 किलोमिटर अमकें तेगे डिस्टन्स आसलें. म्हणल्यार हांगसान थंय वचपाचो, थंयसान परत येवपाचो. तितले तो धांवपाक वयतालो डेलीचो. खेळ जायच. खेळ प्रॅक्टीस ही तेका जायच. केन्नाच तो ना करनासलो. मेन म्हळ्यार कितें देवळा कडेन जे आमगे वाटमार्गी देवूळ आहा त्या देवळा कडेन सादारण मनशान चलोन वचपाक जायना. बेश्टें चलोन बसोन वचपा म्हळ्यार लोक हें जाता की आपणाक वचपाक जायना, इतले पयस देवूळ आहा, चडाव फूल चडाव. एक सादारण 3-3.5 किलोमिटर चडाव, फूल चडाव. सादारण मनशान चलोन वचपाक जायना. थंय तो धांवन वयतलो म्हळ्यार कापस्ता तेजी की धांवन वचपाक इतली कापस्ता वयतालो आनी धांवन येतालो सुद्दां कोणाचें जायनासलें. तो वचोन येतालो. आमी आयकलां की आनी ह्या गांवाच्या बद्दल आमी जाणून घेतलाय बीन आनी हो खबर आसाय बीन. ग्रावंड ना तरी आसतना एक भुरग्याक इतली खटपट करून आमी म्हणला की ज्या जाग्यांनी चलपाक मेळना त्या जाग्यांनी तो 3.5 किलोमिटर चलून वतालो, रिटर्न येतालो. आनी ह्या गांवाक ग्रावंड ना तरी आसतना एक भुरगो गोल्ड मेडल घेवन तुमच्या गांवचें नांव. आमकां अशें प्रावड दिसता की इतलो गांवचो भुरगो आमी केन्ना चिंतले सुद्दां ना. कितें आमगे हांगचो भुरगो वर्गणी इतलो भुरगो
इतले पयस इतले वयर लेवलाचेर पावतलो अशें केन्नाच चिंतलें नासलें. आयज तेणें दाखयलें कितें आपणा कितें आपूण गांवचे भुरगे सुद्दां इतले वयर पावोंक शकता. आजून पर्यंत कोणें दाखयलें ना. तुमचें नांव? संतोष वेळीप. संदेश वेळीप. आनी कोणा उलोवपाचें आसा? गौतम, तुमी कितें उलयतली? फाटले सांगा मरे पावस पडचे पयलीं हे सायडीच्यान बाबू आयज गोल्ड मेडल जिखले आसा. आमकां सगळ्यांक प्रावड मुमेंट आसा सगळ्या गांवच्या लोकां तशेंच नेत्रावळी लोकां तशेंच गोंयच्या लोकां खातीर. आमग्यांक ग्रावंड ना खेळपा खातीर. क्रिकेट खेळपा, फुटबॉल खेळपा, व्हॉलीबॉल खेळपा. तरी आसतकीर आमची एक भुरगो गोल्ड मेडल जिखप म्हळ्यार आमकां खूब उमेद जाल्ली आसा. कशें पळयता की इतली मेडली आमी तेजे घरा कडेन पयल्या की शोकेशी भरल्या, मेडल्स तशेंच ट्रॉफी. आनी एक भुरगो जेन्ना इतले ट्रॉफी आपणाली घराक हाडटा, केन्ना चिंतलें तुमी ह्या लेवलाचेर वचून तो गोल्ड मेडल घेवपाक शकता म्हणून? म्हणल्यार तो आतां खंय खेळपा वयतालो पूण ताका फर्स्ट सेकंड प्रायज आसतालेंच. खंय मॅरेथॉन जालें तो वयतालो आनी खंय अशें धांवपा बीन खंय स्टेट लेवला स्टेट लेवल खेळटालो. तुम्ही जाणा वळखता? खुबशे गांवांक लोक जमल्या बाबूच्या घरा कडेन, पूण गांव असल्या कारणान थोडी उलोवपाक लजता. पूण आमी ज्या गांवचो पंच आमचे बरोबर आसा, आमी जाणून घेवया की तेजें म्हणणें कितें आसा. आज बाबू गांवकर, बाबू अर्जुन गांवकर ह्या भुरग्यान आज गोंयांक 37 नॅशनल गेम्स जे जाल्ले आसा तातूंत भितर गोंयांक पयलें गोल्ड मेडल दिलें. सो हो खरेखर गोंयचो सांग्या वयलो, स्पेशली नेत्रावळीचो आनी स्पेशली म्हजे वार्ड नंबर 2 हो सारको एक खुशयेचो दीस जावन आसा. आनी स्पेशली म्हजो वार्ड जाल्ले कारणान हो आतां आमच्या भुरग्या भशेनूच. सो आज तांचे फॅमिली भितर मेळ्ळी. फॅमिली इतली सादी फॅमिली, तांकां ते आपले कामा भितर व्यस्त अशें ताचे बापूय आतां कामां साकून आयिल्ले आसा. आनी जशें लोकां कडल्यान जाता त्या बाबू बद्दल जेन्ना खबऱ्यो कळ्यो की तो आपली जी प्रॅक्टीस आसा, जी ताका मॉडर्न पेंथलॉन ह्या कॅटेगरी भितर ताका जे गोल्ड मेडल मेळ्ळा, आनी तो प्रॅक्टीस आसा की पाली सारकेले हांगा वाटमार्गी देव थंय वचप म्हणल्यार इतले इवन गाडी घेवन वचप म्हणल्यार डिफिकल्ट. अशें हातूंत खंय 3.5 किलोमिटर 4 किलोमिटर तो चडाव सुद्दां करून धांवून प्रॅक्टीस करतालो. सो वालोर ह्या भुरग्याचो, ह्या भुरग्यान आज ग्रामीण भातूंतल्या भुरग्यान हे गोल्ड मेडल दाखोवन आज सरकाराक वाहवाही दिवन सरकाराचे एक तरेन आज दोळे ओपन केल्ले आसा. दिस इज अ आय ओपनर. कित्याक तुम्ही आज आमी सदांच सांगता की आमचे गांवगिरे वाठारा भितर स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, आमकां ग्राउंड जाय, आमच्या भुरग्यां भितर पोटेन्शियल आसा. आनी आज हे बाबू अर्जुन गांवकर ह्या सारकेले भुरग्यांना दाखयल्ले आसा. असो बाबू सारकेले कितलेशे लोक आज ह्या गांवगिरे वाठार नेत्रावळी धर बाकीच्या हातूंत भितर आसतले आनी जांकां स्पोर्ट्स हातूंतल्यान हे आसून सुद्दां फॅसिलिटी हे मेळना आसतना अशें उरल्यात. पूण बाबून ह्या सगळ्या परिस्थितीचेर मात करून आपल्या कडेन ते इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, हे ना. आतां बापूय सांगतालो हांगच्यान वचपाचे सकाळचे वचपाची वेवस्था ना, तरी पूण ताका स्वताच्या स्वखर्चान पयशे मोडून तांणी 3-4 हांगच्यान गाडी करून त्या एक खंय स्पर्धा आसतना धाडटाले. सो म्हाका दिसता आज गव्हर्मेंटान आज चिंतपाची गरज आसा, आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भितर आज चिंतपाची गरज आसा की तुमी फक्त आज जे स्पोर्ट्स आज तुमी वाहवाही घेवपा मुखार येता, पूण जेन्ना अशी भुरगे आसा तांकां खरेंच एक सिरियसनेस दिवन तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन तांचे भितरले गुण आज जर तर मुखार व्हेले न्ही, म्हाका दिसता येणारे काळान अशे कितलेशे बाबू गांवकर सारकेले भुरगे आसतले जे विविध फिल्डां भितर चमकवपाक सोदता आनी तांकां जाय ती फक्त एक ऑपॉर्च्युनिटी. तशेंच आज जो सारको आनंद जल्लोशाचो दीस आसा आनी ह्या जल्लोशाच्या दिसाक हातून एज अ वार्ड पंच म्हणून म्हजें आज हांव जाहीर करता की कारण आमी प्रत्येक फावटी स्पोर्ट्सा भितर जेन्ना स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एज्युकेशन हातूंत भितर आमी सदांच लोकांक ज्यो सुविधा जाय त्यो दिवपा खातीर अग्रेसर आसता. सो आज एज अ पंच म्हणून म्हजेर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हणून हांव डिक्लेअर करता ह्या बाबू गांवकरा खातीर म्हजे कडल्यान एक 50,000चे हे हांव ताका दितलें. आनी हे आमी स्पेशली 19 डिसेंबराक हांगा गांवा भितर एक आमी समारंभ अरेंज करतली, तातूंत भितर ह्या बाबू गांवकराचे आमी ताचो सत्कार करतली आनी ताका हे प्रायज आमी भेटयतली. कशें दिसता की कितलेशे
पयशे आयज तुमच्या घरांत येवपाक लागला. आतांच आमी आयकलां की सुभाष फळदेसाय जो आमदार आसा, कॅबिनेट मिनिस्टर आसा, की 1 लाखाची देणगी तुमच्या चल्याक दिल्ली आसा. तशेंच आतांच जे पंच आसा तुमच्या वॉर्डांतले राखी नायक, आनी 50,000ची देणगी तुमकां गिफ्ट म्हण आतां पळयलें जाल्यार 1.5 लाख सुमार अनाउन्समेंट जाल्ली आसा की भुरग्याक तुमकां मेळपाचें आसा. सो आनी येवपाचें आसा. सो ह्या भितर कशें दिसता, मनाक कशें दिसता? मनाक उमेद अशी येयली आमच्या, इतली सांगप म्हणल्यार. तुमी कितें म्हणटले? मना उमेद अशी जाली. उमेद अशी जाली. सो देव बरें करूं. आमी आसा वर्गणीक ज्या भुरग्यान आयज गोंयचें तशेंच वर्गण सारक्या गांवांतलें नांव वयले मळार व्हेलां, जें गोल्ड मेडल आयज गोंयच्या नॅशनल गेमीक खातीर पयलें जें फावो केल्लें आसा. आनी हो गांव आसा नेत्रावळी. पयलेंच पळयलें जाल्यार हो गांव वॉटरफॉला खातीर म्हाका दिसता फेमस आसा, ट्युरिजम सेक्टराक फेमस आसा. पूण आयज स्पोर्ट्सा खातीर जी सांग्या खातीर वाहवाही मेळटा, ह्या खातीर मुखाल्ले म्हाका दिसता सरकारान सुद्दां चिंतपाची गरज आसा की जे ग्रामीण भागांनी ग्रावंड जाय किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, त्या खातीर सरकार मुखार येतले आनी अशा भुरग्यांक आमकां मुखार वाहवाही मेळपा खातीर मदत करतली. ह्या बद्दल आमी ग्राउंड रिपोर्ट मारलेलो आसा वर्गणी साकून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.